कथेचें नांव यशोदामिनी. बरोवपी बाय ज्योती कोकळकार. ह्या वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो साहित्यीक पुरस्कार यशोदामिनी हे म्हज्या कादंबरीक फावो जालो आनी ते निमतान आमच्या मित्रमंडळान एक जाहीर सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो. आनी ताकाच जोडून आमी म्हळ्यार हांवें आनी सुधिरान एके पार्टेचें आयोजन केल्लें. एका निमतान सगळीं साहित्यीक आनी कुटुंबीक मनशां एकठांय जातलीं ह्या हेतान सत्कार सुवाळो जातकूच आमच्याच बंगल्या मुखार लॉनाचेर पार्टेचें आयोजन केल्लें. पार्टी बरीच रंगात आयिल्ली. नोकरी घर सांबाळून केल्ल्या लेखनाचे तपश्चर्येक मेळिल्लें हें व्हडलें येस म्हूण सगळीं सोयरीं धायरीं खूश जाल्लीं. म्हजी तोखणाय करपाक लागिल्लीं. हांव मनांतल्यान खूब खोशी जालें. फकत म्हजें बाय तपस्या आयज हांगा आसपाक जाय आसलें. पूण हालींच ताका 2 वर्सांची स्कॉलरशीप मेळ्ळी आनी फुडें शिकपा खातीर तें अमेरिकेक गेल्लें. तें नाशिल्ल्याची खंत सोडली जाल्यार सगळो आनंदूच आनंद आशिल्लो. सुधीराच्या तोंडार तर सामको हांसो फुलिल्लो. ताका व्हडले 4 साहित्यीक लोक येतकूच बरें दिसता. जणू काय आपल्याकूच अवॉर्ड मेळिल्ल्या भशेन तो हांगा थंय भोंवळटालो. हांव सगळ्यांक हडकीत हेवटेन तेवटेन भोंवतालें. फकाणांक मस्कऱ्यांक सामको वतो आयिल्लो. इतल्यान एके बँकेच्या मॅनेजरान म्हाका हडकिलें आनी विचारलें, प्रतिभाजी, तुमच्या यशोदामिनी ही कादंबरी खूब सुंदर आसा. पूण जेन्ना ती सुरू जाता तेन्ना त्यो 2 भयणी आसतात. मागीर तुमी धाकटे भयणीची कथा फुडें व्हेली. व्हडली भयण मदींच खंय शेणली. हय, म्हाकाय कादंबरी सोंपतकूच तिची याद जाली. तुमी लेखक कल्पनेंतल्या मनशांक कल्पनेच्या जगांत शेणयतात. अशेंच तुमच्या लेखकांचें. आमकां मात चुटमुटे पडटात. म्हज्या ऑफिसांतली इश्टीण नयना म्हणपाक लागलें. धाकटे भयणीचें कर्तुत्व दाखयलें, पूण व्हडली भयण लक्षांत उरली. आमचे बॉस मांजरेकर म्हणपाक लागले. आतां म्हाका उलोवचेंच पडलें. जाणात तुमी, कथेची बैठक तयार करपाक कांय ल्हान व्हडले कॅरेक्टर्स लागतात. तशी ती व्हडली भयण आपसूक आयली. पूण गजाल ल्हान भयणीची. तिचें कर्तुत्व सुरू जालें आनी व्हडली भयण फाटीं पडली. निमाणें कितें, नायिका म्हत्वाची आनी सगळो कल्पनेचो खेळ. पूण म्हाका सांगात, तुमी इतली इन्वॉल्व जातात एका पात्रा कडेन? व्हडले भयणीक तुमी विसरलीं, पूण वाचकाच्या मनांत आनी काळजांत घर करून रावली ती. 4-5 बायलो एकाच सुरान म्हणपाक लागल्यो. अशें एखाद्या कॅरेक्टराक मदींच सोडप म्हळ्यार आमचो जीव गळाक लागता. तिकाय न्याय दिवपाचो. मागीर मेळ्ळी म्हूण दाखोवपाची. लेखकांक कठीण काम न्हय. तुजे लेखणेक तितली तांक आसता. म्हजी 70 वर्सांची आवय म्हणपाक लागली. आनी म्हाका चर्र जालें. देवा, चुकलेंच म्हजें. इतल्यान एक बायल बंगल्याच्या गेटी कडेन येवन टक टक करून आवाज करपाक लागली. हांव भितर येवं? इतल्या बोवाळान तिचो खणखणीत आवाज आमकां कानार पडलो. तिचे परस तिचो आवाजूच बरो खणखणीत आशिल्लो. सगळ्यांनी एकाच वेळार फाटल्यान पळयलें. हांव आनी सुधीर अजापान तिचे कडेन पळयत उरलीं. ती 30 वर्सांची आसत. सामकी बडी. हाडाची काडा जाल्ली. एक सादी साडी, खानाचेर एक पर्स आनी हातांत यशोदामिनी कादंबरीची प्रत. तिचो सगळो अवतारूच विसंगत आशिल्लो. तिचे दोळे सामके मोठे. कोणाक तरी सोदताले. सगळो जीव दोळ्यांत आयिल्लो. खंय तरी वादळांत सांपडिल्ले भशेन. आकांतावरी धांवन आयलां, माफ करात. आपयनासतना आयलां. प्रतिभा मॅडम, तुमचो सत्कार सुवाळो आसा म्हणून पेपरार वाचलें. हॉलांत पावता म्हणसर कळाव जालो. थंयच कोणे तरी तुमचो पत्तो दिलो. हांव तुमकां सोदतालें. हांव यशोदामिनीची व्हडली भयण म्हूण सांगूंक. म्हजें नांव रेणुका. आमी सगळीं अजापभरीत जावन पळयत रावलीं. कल्पनेंतले कथेचे नायिकेक आपली भयण मानून सामके तळमळीन ती हांगा पाविल्ली. हाचे लोकांक अजाप दिसलें खरें. सगळें थंडावलें. पार्टेचो मातसो बेरंग जालो.
खरें म्हळ्यार हांव मातशें नर्वसूच जाल्लें. नाय म्हळ्यार पार्टेचो नूर बदल्लो. ती व्हडली भयण म्हूण सगळ्यांनी मानून घेतलें. कादंबरीन नासत, वास्तवांत मेळ्ळी म्हूण म्हजी फकाणां केली. कांय जाणांक मनांतल्यान सू जालें. चर्चा वाडत गेली. बरीच रात जाली. जेवण न्हिवलें. भूकूय गेली. उशीर जालो म्हणटकूच सगळ्यांनीच मागीर घाई केली. सगळें जाग्यार घालपाक मन आयलें ना. न्हिदता म्हणसर 3 जालीं. यशोदामिनी पुराय काल्पनीक कादंबरी हें म्हणणें रेणुकान शांतपणान आयकून घेतलें. म्हजी क्षमा मागली. भरिल्ल्या दोळ्यांनी तिणें तिची धाकली भयण ल्हान आसतना शेणिल्ली. व्हडले भयणीच्या बेजबाबदारपणा खातीर धाकली भयण शेणिल्ली आनी त्या दिसा पासून आयज मेरेन व्हडली भयण तिका सोदीत आशिल्ली. भयणीक सोदपा खातीर शक्य तितके यत्न ती करताली. 20-22 वर्सां जालीं ती भयणीक सोदीत आशिल्ली. यशोदामिनींतली नायिका अनाथ आश्रमांतली चली आशिल्ली. घडये आपली ती शेणिल्ली भयण थंयच आसत म्हूण खात्री करपाक ती धांवत म्हजेसरी आयिल्ली. लेखिकेचें स्पश्टीकरण आयकतकूच गलितगात्र जाली आनी ह्या सगळ्या बोवाळांत पार्टी मात बेचव जाली. 2-4 दिसांनी म्हजी एके खाजगी वाहिनीचेर मुलाखत आसली. म्हूण हांव स्टुडियोंत वच जाल्यार हें रेणुका धांवत म्हजे म्हऱ्यांत आयलें. मॅडम, म्हाका खबर आशिल्लें आयज तुमची मुलाखत आसा म्हूण. म्हाका घेवन ते स्टुडियोंत गेले. उदक दिलें, मायक लायलो, म्हजीं पुस्तकां बक्षिसां वेवस्थीत मांडलीं, म्हजे फोटो काडपाक लागलें. सगळीं जाणां ताका पळयतूच उरलीं. हें आयज इतलें उमेदीन आपूण जावन काम करता, ऑफिसांत केन्नाच आपूण जावन उलयनाशिल्ले बायल म्हजे कडेन इतले आपलेपणान उलयता हाचें तांकां अजाप जालें. कोणें म्हाका विचारलें लेगीत, तुमचें वळखीचें? सोयरें? खरें म्हळ्यार ते पार्टेंतल्यान उदकाचो घोट लेगीत न घेता भरिल्ल्या दोळ्यांनी परतिल्लें तें. म्हजी मुलाखत सोंपसर ते स्टुडियोंत बसून रावले. मुलाखत घेतल्यान म्हज्या यशोदामिनी कादंबरीचेर कितलेशेच आरते परते प्रश्न विचारले. ही नायिका तुमकां खंय मेळ्ळी? इतले तळमळीन तिची व्यथा मांडटना दोळ्यामुखार कोण आशिल्लें? अशे कितलेशेच प्रश्न आनी हांवें ताच्यो समाधानकारक जापो दिल्यो. 8-10 दिसां उपरांतची खबर. सांजवेळा हांव म्हज्या गार्डनांत वचूंक बशिल्लें. गेट वाजली म्हूण फाटल्यान पळयलें जाल्यार रेणुका. म्हाका मातशें अजापूच दिसलें. हांवें ताचें हांसून स्वागत केलें. घरांत घेवन गेलें. च्या खावपाक दिलें. ऑफिसांतल्यान मुद्दम म्हज्या मुलाखतीची CD घेवन आयिल्लें. म्हजे फोटो, प्रेस नोट सगळें घेवन आयिल्लें. मातशें उलयलें आनी गेलें. पूण मनांत खंय तरी ताणें सुवात केली. वतना म्हजो फोन घेवपाक विसरलें ना. ते उपरांत केन्ना केन्ना फोन करून म्हजी चवकशी करतालें. म्हयन्यांतल्यान 2 म्हयन्यांतल्यान मुजरत पासय मारतालें. ताका कोणूच नाशिल्ली म्हूण घडये म्हजे कडेन येतालें. उपरांत तें मदीं मदीं येत रावतालें. आमी दोगांय अपुर्बायेन ताका वागयतालीं. समजून घेतालीं. अनाथ आशिल्ल्यान हांव ताजे कडेन चड लागीं आयलें. मागीर तें नेमान दर आयतारा येवपाक लागलें. म्हाकाय मातसो आदार मेळ्ळो. तपस्याक अमेरिकेक वचून 1 वर्स जाल्लें. आमकांय मातशें उक्तें जातालें. रेणुका येतकूच बरें दिसतालें. तें केन्ना केन्ना आमकां ल्हानपणांतल्यो यादी सांगतालें. कोणाकूय कळवळो येवचो अशें आयुश्य ताच्या वाट्याक आयिल्लें. 20-22 वर्सां पयलीं खेड गांवांत ती रावताली. दुकळ आनी गरिबी. हातांत कसलेंच काम ना. बापूय, आवय, 2 भुरगीं. खोपीत रावतालीं. अन्नाक पातीशेर. रेणुका 9 वर्साचें. मदलो भाव दुयेंसान गेलो आनी धाकटें यमू 4 वर्साचें. खेडाक कांय काम धंदो नाशिल्ल्यान ताजो बापूय कामाक मुंबय गेलो. कांय म्हयन्या उपरांत आवय आपल्या दोगांय चलयांक घेवन मुंबय घोवामाऱ्यांत गेली. पूण तांच्या नशिबांत सूख नाशिल्लें. दमो आशिल्ल्यान रोकडोच घोव गेलो. भंगार एकठांय करून आवय दोगांय भुरग्यांक पोसताली. म्युनिसिपाल्टीच्या शाळेंत तांकां धाडून ती आपल्या कामाक वताली.
गरिबीक सामकी वाजिल्ली. केन्ना हांगा थंय गेली जाल्यार फुटपाथाचेर रावताली. रेणुका धाकल्या यमूक घेवन हांगा थंय भोंवताले. सदांच आवय तांकां सांगताली, एकमेकाच्या आदारान रावात. यमूक सारकें सांबाळ. यमूक आवय परस व्हडली भयण चड जाय आसली. रेणुका ताका दीसभर सांबाळटाले आनी एक दीस सदचे भशेन ताका फुटपाथाचेर न्हिदोवन भयण मातशी कपडे मळपाक कुशीक गेली. जाल्यार हें पोर उठून खंय तरी चलपाक लागलें. कोणाक खबर खंय गेलें तें. गोरें धवें पूण अशक्त, देखणें पोर, कोणाचेय नदरेक भर सारकें. भुकेल्लें पोर कोणा फाटल्यान गेलें कोण जाणा. सांजवेळा आवय येतकूच सगळी सोदासोद जाली. पूण यमू मेळ्ळें ना. आपले खातीर यमू खंय तरी शेणलें ह्या विचारान रेणुकाचेर पिशें जावपाचो वेळ आयलो. आवय खूब हताश जाली. गरिबीक जिवाक सामकी वाजिल्ली. तातूंत दुयेंस. धुवेच्या हुस्क्यान तिणें जें हाथरूण धरलें तें निमाणें. ती आनी उठूकूच पावली ना. जीव वतकूच फुटपाथाचेर बेवारशी म्हूण तिचें मडें म्युनिसिपालिटीन ताब्यान घेतलें आनी अनाथ म्हूण रेणुकाची रवानगी आश्रमांत केली. मागीर तें अनाथ आश्रमांतलें आयुश्य जगलें. कांय जोडपी ताका व्हरपाक येतालीं. पूण ताचो भकास चेहरो खंय तरी शेणिल्ले भशेन काचाबूल. ह्या भुरग्याचो इतिहास आयकतकूच ताका व्हरपाक कोणूच तयार जायना जालें. मात रेणुकान प्रगती केली. जिविताचो सगळो राग शिक्षणाचेर काडलो. मॅट्रिकेक बऱ्या मार्कांनी पास जालें. आश्रमांत नोकरी आनी फुडलें शिक्षण घेतलें आनी मागीर भायरच्या जगांत रवानगी. ह्या गजालीक आतां 15-16 वर्सां जावन गेल्लीं. पयलीं सरकारी नोकरेंत आशिल्लें. मागीर 24 वरां काम करपा खातीर खाजगी चॅनलांत आयलें. जोडिल्ली जोड भयणीक सोदपाक गेली. दर एका आश्रमांत वचून चवकशी करप. पांयाच्या तळटाचेर एक लाशें आशिल्लें भुरगें खंय आसा काय हाचो सोद घेत ते रावले. पूण अजून मेरेन ते भयणीक सोदपाक पावले ना. खरें म्हळ्यार हांव म्हजे नवे कादंबरीचे तयारेंत आशिल्लें. नवे नवे विशय म्हजे तकलेंत येताले. ऑफिसाचें काम, घर आनी सदां रातचे तपस्या कडेन इंटरनॅटाचेर संपर्क हें सगळें सांबाळटा म्हणसर नाका पुरो जातालें. तातूंत तपस्या, आतांच तुमी आपूण आसतना दोगांय अमेरिका पळोवपाक येयात म्हूण हट्ट धरून बसला. तातूंत म्हज्या भावाचो आग्रो. तोय थंय स्थायीक जाला. वचपाचो विचार करतालें पूण मन अस्वस्थ जातालें. कारण रेणुकाक पळयतकूच काकूट दिसताली. ताचो चेहरो नजरेआड जायनासलो. आमी 2 म्हयने ना जाल्यार ताचें कशें जावपाचें. ताची म्हाका काकूट दिसताली. आतां हांव मातशें ताचे चडूच लाड करपाक लागिल्लें. दर आयतारा येवपी रेणुका आतां शेनवारचे रातीचें येवपाक लागलें. शेनवार आयतार रावन सोमाराक आमी दोगांय टिफीन घेवन ऑफिसाक भायर सरपाक लागलीं. तें आमच्या घरचेच कशें वागपाक लागलें. वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर चर्चा जावपाक लागली. ते खंयच्या तरी एखाद्या आश्रमाचो वा संस्थेचो पत्तो हाडी. पयर एका आश्रमाच्या भुरग्याचो फोटो पेपराचेर पळयलो. हाका तें यमू कशें दिसलें. ते रोखडेच ते संस्थेक पळोवपाक गेलें. पूण कांयच जालें ना. केन्ना केन्ना कोणें आत्महत्या केल्ली जावं बेवारशी मडें मेळ्ळां अशी खबर आयकतकूच जावं वाचतकूच आसा थंयच्यान थंय धांव घेतालें. इतलेंच कित्याक फाटलीं 15 वर्सां शक्य तितल्या वेश्यावस्थेंत वचून तपास केलो. पुलिसांक थोडे पयशे खावयले ना. हांच्या तांच्या पांयां पडटालें. फकत आपले भयणी खातीर. फाटलीं 20-22 वर्सां ते हेंच करताले. यमूची एकूय याद ते विसरूंक नाशिल्ले. अशेंच एकदां रडत आयलें. आश्रमांत ताका भयण मेळूंक नाशिल्ली. सामको भितरल्यान उमाळो येवन रडपाक आयलें. कितली अपुरबायेची भयण म्हजी. कित्याक म्हूण हांव ताका सोडून गेलें. मॅडम, तें सदांच म्हज्या फाटल्यान फुडल्यान आतू आतू करीत रावतालें. तें आवयक लेगीत उलो मारनासलें. फकत म्हाका आतू म्हणटालें. कोणेंच ताका शिकोवंक नासलें. यमू, तुज्या आतून तुका खूब सोदलां.
खंय रे म्हज्या शाण्या आसा तूं? म्हजो जीव वच्चे पयलीं एकदांच म्हाका मेळ अशें म्हूण म्हज्या गळ्यांत पडून धो धो करून रडपाक लागलें. मॅडम, आतां म्हजे कडेन जायना. खंय तरी जीव घालून घेन दिसता. ताका हांवें घट्ट धरलें खरें, पूण हांवूच सामकें घट जालें. हांवें ताका समजायलें, तुजी भयण तुका हाडून दिवपाची जबाबदारी आतां आमची. तूं आनी त्रास घेवं नाका. विस्वासान ताणें म्हाका पळयलें आनी घरा गेलें. हांव आनी सुधीर 20 वर्सां फाटल्यान गेलीं. येदेशे चिमुरडे, काळे सावळे चली. दोळे लिक लिक करपी. हेवटेन तेवटेन पळयत परत परत आतू आतू करत धांवतालें. म्हाका परत परत विचारतालें, आतू खंय? अजुनूय मदीं मदीं केन्नाय आतू म्हणत सपन येता. आनी पांयांक पयशा येदे व्हडले लाशे आशिल्ले. देवा, अशें म्हूण हांवें देवा म्हऱ्यांत वचून बसलें. सुधीर मोन्यांनी आपल्या रुमांत गेलो. खंयचो ऋणानुबंद म्हणपाचो? म्हजे कादंबरीचे नायिकेचे कथा वाचून, वर्णनां वाचून एक कल्पना म्हणून उबें केल्लें चित्र जितें थट्टतीत जावन म्हजे मुखार उबें रावलें. एक लेखिका म्हणून हांव समर्थ काय सत्य घटनेचो आदार घेतिल्लो म्हूण हें घडलें काय? काय हो योगायोग? कांय खीण हांव शांत बसलें. आनी मागीर सगळ्यो पयलींच्यो डायऱ्यो काडल्यो. कंपनी कडल्यान नवे फोन नंबर घेतले. त्या वेळच्या आसरा आश्रमाच्या वेवस्थापकाक सोदून काडलो. हेरांकूय फोन केले आनी जाणून घेतलें. अमक्या अमक्या वर्सा अमक्या वयाचें चली दत्तक घेतिल्लें तें कोणाचें? कोणें स्वता दवरिल्लें काय खंय सांपडिल्लें? तांची जाप आयली. तें चली बांद्राच्या फुटपाथार रावपी. थंयचोच नामो तें सांगतालें. थंयसावन 2 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या एका तळयेंत पडिल्लें तें. कोणाक तरी दिसलें. ताणें ताका पुलिसेंत पावयलें. थंयसावन आश्रमांत. तेन्ना सावन ताका सोदपाक कोणूच येवंक नाशिल्लीं. आश्रमांत म्हयन्यांतल्यान 1 फावट अशें करून 3 फावट आश्रमांनी ताचो फोटो वर्तमानपत्रांत घाल्लो, पूण कोणेंच त्या वेळार दखल घेतली ना. मागीर ताका आमी घेतलें. एक चुणचुणीत हुशार भुरगें म्हूण. हें सगळें करता म्हणसर रातचीं 10 वरां जावन गेलीं. सगळी खात्री जातकच मन शांत जालें. तपस्याक मेल टायप करपाक बसलें. कांय वेळ हात थरथरपाक लागले. तपू, आमी फुडल्या म्हयन्याक अमेरिकेक येवपाचो प्लॅन करतात. पूण आमी दोगां न्ही, 3 जाणां. तुजें आतू येता. भरिल्ल्या दोळ्यांनी रेणुकाक फोन लायलो. इतले दीस यशोदामिनीचे व्हडले भयणीची हुरहूर मनाक लागिल्ली. आतां मन खंय तरी शांत जालें. हे परिस्थितींत बरोवपाची तलफ आयली. कादंबरी बरोवंक बसलें. दुसरी कादंबरी. यशोदामिनीचें आतू.